These meat vendors who have come to meet me, the delegation, is because of the growing concerns of vigilantism which is going on across Goa, which has unfortunately sought to be infiltrated in our peaceful state. Let me tell you one thing, whoever it may be, we need to follow the law, whether the meat traders or whether the other persons. Everyone needs to follow the law. But here in this case, I am seeing that there are cases, growing cases of mobs calling themselves vigilantes, visiting houses, checking the fridges and other cupboards of residents to check what has been stored there. This is complete trespass and they have absolutely no authority of law. Now they are going to the shops and that they are trying to get themselves to inspect what is the meat being sold, which is again wrong. There is no authority of law vested with these so-called vigilantes. They are not recognized bodies under the Animal Welfare Board, and even otherwise the question is whether they have, even if they had a registration, whether they can take law in their hands and collect samples and try to send it, because this is not just obstruction of a right to business, which is a legitimate business, but also creating communal tensions across the state. And at a time when we are celebrating Christmas and this festive spirit, I don't think these kind of things are warranted. So they have come to me to ask for my help. I have assured them that whatever help I can give, not just as an MLA, but also as a lawyer, I will have to take this matter to the court. I will get my junior advocate to draft the necessary petitions and we will move the High Court, because the conduct of these elements who are trying to bring disrepute to the name of Goa and trying to create this communal disharmony should not be permitted to raise their tentacles and create a bad name and image for Goa, nor disturb our peaceful coexistence. Secondly, I don't know why the police has been silent, and the police, instead of taking action against these vigilantes for this illegal action, are actually booking these vendors. And we will have to call and question the action of the police and also demand for inquiry and action against the police for doing such illegal acts by the police themselves. Hello, good afternoon. My name is Abdul Sattar Vepari. I am Apsha's Rayavasi. आमचे बंद जावपाचें कारण इश्यू जालो मडगांवसान. ओके, कोण बाजारान येयले तेन्ना ते आमच्या शॉपार वचून अटॅक केले. तो इश्यू जालो पळय. इश्यू जालो की आमच्या कमिटीनी बंद दवरपाचें हें केलें, शॉप बंद केलें. आतां हेचेर आमकां कितें तरी आश्वासन दिवंक जाय गव्हर्मेंटान. आमकां प्रोटेक्शन जाय. इल्ले फावटी तुमी येवन मारतात, अटॅक करून वयतात. पयलीं ते करताले खंय बॉर्डराचेर. ओके, तें जालें. थंयसून जालें मागीर मडगांव कोणाच्या घरा वचून थंय मारलें. ते इश्यू जालो. ती थर्ड इश्यू हांगा पॅड एंड कामर खाजन थंय घरान बायलांक आसतना थंय वचून मारले. ओके, चवथो इश्यू आतां मडगांवचो जालो. आतां मडगांव जालें म्हणून म्हापशा बाबा टायम लागपाचो ना न्हू. आमकां आश्वासन दियात गव्हर्मेंटा कडल्यान, बाबा आमकां सेफ्टी कितें तरी. ताका लागून आमी डिसिजन घेतलें आमच्या कम्युनिटीन बंद दवरपाचें. कितले दीस बंद दवरले? कितले दीस आमी सांगूंक शकना. आमी मायकल लोबोक वचून मेळ्ळा आनी काल्लुसाकूय मेवला. काल्लुसाकूय मेवला. तेंच्यांनी सांगलां आमी वचून CMO कडेन उलयता आनी तुमकां रिस्पॉन्स दिता. आमी सांगलें एज सून एज पॉसिबल, कित्याक आमचो क्रिस्तांव भावाचो क्रिसमस आहा. तांकां खूब गरज आहा मासाची आयज आनी फाल्यां. ओके, अदरवायज नॉर्मल. तेंच्या फेस्टिवलाक जर मेळना जाल्यार कशें कितें? हे कितें आतांचो धंदो न्हू आमचो. आमी जावन नासले म्हाज्या शापायन बापायन आमी पोर्तुगीज टायमाचे आमचे चालू आहा. पण आमकां कित्याक अशें अडचणी हाडटा? फॉर वॉट रिजन? कित्याक तुमी येयले न्हू, पुलिसांक घेवन येयात, हेल्थ डिपार्टमेंट घेवन येयात, डॉक्टराक घेवन येयात. तुमी कोण आमकां हें करपाक? खंयचो डिपार्टमेंट वांगडा आसना? कोण आसता? कोण आसना. आतां तुमी फाटल्या दिसांनी मारले, थिंगा वचून मारले. कोण पुलीस येयलेले, मारले उपरांत येयले. तो आनीक 4 पडटा तो मरता आमचो भाव. पण अशें जावंक उपकारना न्हू. तुमकां प्रॉब्लम आहा, येयात तुमी पुलिसांक घेवन येयात, डॉक्टराक घेवन येयात, हेल्थ डिपार्टमेंट घेवन येयात. बाबा हेंचें चॅक करा म्हणून. आमी ना म्हणना. आतां तेंच्या हेल्थाचे आमकां रेग्युलरी चॅक करून वयतात ते. विकान 2 फावटी येतात, सर्टिफिकेट चॅक करता, आमचे सगळे चॅक करून वयतात ते.
आमच्यांनी काय ना, आमकां फकत पोलिसांनी प्रोटेक्शन दिवपाचें, आमचो जो माल येता तो अशें, आनी तेंच्यानी येवन आमकां इंटरव्यू करून आमकां बॉर्डराच्या गव्हर्मेंट कॉम्प्लेक्स आमी तूं आतां जो म्हणटालो अजुनूय सांगता तुका, अजुनूय तुका सांगता हांव, गोंयान आमी स्लॉटर कोण करिना. जो कोणाचे शॉप आमी करता पळय ते, काल कितें इन्सिडेंट घडला ते नेपाली, ते आमचेरूच येयले, आमीच करता म्हणून. फाटल्या वर्सांनी शिवोली जालेले, झारखंडांनी तेंच्यांनी मारलेले, ते आमचेरूच येयले. पूण हे कित्याक तुमचे 210% सांगता तुका गोंयाक कोण करिना. माझे नाव अप्पालाल दस्तगीर बेपारी, पेडे गिरावणार रावता आमी कामार खाजार. थिंगा हांव आसलो मार्केटान 9:45 सुमार. म्हाका बायलेन फोन केलो की चोर येयला म्हणून हे भितर घुसले. कितले जाण 40-50 लोक आसले, ते 40-50 लोक आसले आमच्या घरान भितर घुसले. म्हाका बायलेन फोन मारलो आनी आपयलो, आनी हे ते खंय कातरता, कितें कातरता दाखय म्हणून म्हाका मारपाचें चालू केलें. आमच्या घरान काय कातरूंक नासले आमी, काय ना, खाली ते आमचे चोरबेचे मातशे डबे मेवले तांकां, तेजेरूच बेश्टे मारले, खूब मारले. आमचे कांयच आयकूंक ना. कमीत कमी 30-40 जाण आसले ते. म्हाका व्हरून दोंगराचेरूय मारले, आनी 4 मारीत जाल्यार हांव मरपाचो ती दीस. इतले म्हजे दोळे बिळे सगळे फुटलेले, म्हाजें कांयच आयकूंक ना. आनी पुलिसेन येयले, रातभर बसयले तिंका, ते म्हाका थिंगा. आनी ते आजिलान म्हाका एडमीट केअर म्हटलेले, तेन्नाय करूंक ना पुलिसेन काय आयकूंक ना. पुलिसूय सगळे तेंचेच आसले, ते आमचे एकूय आयकूंक ना. आनी जेवण खावण कांयच दिवंक ना. 2 दीस दवरले थिंगा आमकां पुलीस स्टेशनाचेर, आनी आमचें कांय आयकूंक ना. आमची वयल्यान कंप्लेटूय घेवंक ना. आजिलान म्हाका सांगलें की ताका एडमीट कर म्हणून, हांगा ना जाल्यार थिंगा बांगोळेर व्हरोंक ना म्हाका. केन्नाचो इन्सिडंट हो तुजो? 14 तारीख न्ही रो, 30 तारीख 30 तारखेर कितें ते 30 नोव्हेंबर. कोण फाटल्यान मारतात आनी मनशांक सारखे हे करतात, ते हॅरेसमेंट करतात. एकटो कोण बाबा विचार कितें विचारपाचें, ते 10 जाण येतात, तो फाटल्यान करता, अशें जायना न्हू, ते दादागिरी करता न्हू, अशें जालें न्हू. आतां काल पळय ते मडगांव येयल्यात, शॉपार येयल्यात, ते शॉपार येवन तांकां गाडी काड, दार उगड, खंयच्यान येयला, कितें जाला, ते कितें तांकां रायट आहा? तांकां रायट ना. ते गव्हर्मेंट कोण आहा ते गव्हर्मेंट पळोवन न्हू, गव्हर्मेंट ऑथॉरिटी येवन चॅक करून आमकां प्रॉब्लेम काय ना. हे फाल्यां येतले घरान येवन आमच्या हेच केलं. लास्ट टायम पेड्यान केल्या हेंच्यांनी, रातचे आमी एनिमल हजबंड्री म्हणून भितर घुसल्यात आनी तांकां मारला, बडयला तांकां सॉलीड, आनी घरान घुसल्यात. बायलां आहा, भुरगीं आहा, तांकां इतलो पावर खंयचो कोणें दिला हांकां. गव्हर्मेंटाक हेजेर एक्शन घेवंक जाय. आमी गव्हर्मेंटाक रिक्वेस्ट करता की हेंचेर एक्शन घेवचें म्हणून. हे ते करता ते लिगल आहे, इलिगल. आता फाटल्या दिसांनी गोवा मीट कॉम्प्लेक्स मन्ना बेपारी, हांव कुरुशी मीट ट्रेडर्स प्रेसिडेंट. काल जे मडगांव इन्सिडेंट जाला न्हू, तेज्या बद्दल सांगपाक सोदता. आमी सिन्स पोर्तुगीज टायमासान हिंगा बिजनेस करता, मटन, चिकन, बिफाचे. आनी हेज्या पयलीं आमकां कितें इतले कोणेन हॅरेसमेंट करूंक नासले. आनी आमकां लागता गव्हर्मेंट अथॉरिटी, एनिमल हजबंड्री आनी गोवा मीट कॉम्प्लेक्स, दोतोर आनी पुलीस. सडनली आतां हे 1 म्हयनो जाले, आतां हे बजरंग दल आनी दुसरे कोण एक्टिविस्ट म्हणून, एक्टिविस्ट म्हणजे ते कितें आहा, मॉब भाशेन येना, तेंचे बरे कामाक लागून एक्टिविस्ट करता. हे लोकांचे बिजनेस कितें इनलिगल आहा, लिगल आहा, डायरेक्ट येवन अटॅक करपाचें म्हणजे रॉंग आहा. तर हांव सांगूंक सोदता की जे एक्टिविस्ट आहा तांकां कितें लिगल इनलिगल जाय करपाक जाल्यार तेंच्यांनी पुलिसांक आनी गव्हर्मेंट अथॉरिटी आहा न्हू, तेंच्या कडेन वचून कंप्लेंट करचें पडटा. तें करिनासतना डायरेक्ट बिजनेसाचेर अटॅक करता आनी रॉड घेवन हे घेवन तांकां मारपाचें. हे सारकें एकदम मॅस जाला. आनी हिंगा गोवा गव्हर्मेंटा कडेन, CMा कडेन आमी मागूंक सोदता की आमकां प्रोटेक्शन जाय हे बिजनेसाक लागून. आनी तेंचेर कितें आहा तें बॅन करूंक जाय. आमी आतां एक डेलिगेट CMा कडेन बी मेळटाले आनी गव्हर्नराकूय आमी एक एप्लिकेशन करता की हेंचेर कितें तरी खंय तरी स्टॉप जावंक जाय हे काम. कित्याक सगळे बिजनेस करता ते सगळ्यांक कितें प्रोसिजर आसा ते भाशेन प्रोसिजर करून आमकां ते न्याय दिवपाक जाय. ओके. सध्या तुमकां कितें प्रॉब्लम फेस करचे पडटा? बिकॉज सध्या फेस्टीव सिजनूय चालू आसा.
हय आतां भायरसान जे माल हाडटा न्हू आमी बॉर्डरीचेर ते रावन पयलीं आडायताले ते हेंचो त्रास जाता आमकां कोणाचो हे बजरंग दलवाल्यांचो कित्याक थंयसर बॉर्डरीचेर लिगल इनलिगल गव्हर्मेंट अथॉरिटी पळोवंक जाय हे येवन थंय आमकां स्टॉप करता हेंचो मेन हेतू कितें आहा हिंगा बीफ येवप दिवपाक ना खंय गोंयान आतां हे आतां चालू जावंक ना न्हू बिजनेस हे बिजनेस सिन्स पोर्तुगीज टायमासान चालू आहा आनी हे गोवान आहा म्हणजे हिंगा गोवा ट्युरिस्ट प्लेस आहा हिंगा सगळे तरेचे लोक आसता मांस खावपी आसता चिकन खावपी मटन खावपी सपोज हांकां कितें प्रॉब्लम आहा जाल्यार ते सेपरेट गोश्ट पूण हे डायरेक्ट येवन अटॅक करपाचें हेंचो मेन कितें आहा गोंयान बीफ बॅन करपाक जाय तर हे हेंचे इलिगल भाशेन करता न्हू तर हे खंय तरी स्टॉप जावंक जाय आतां म्हापशेच्या मार्केटान केन्नाच्यान शॉपां बंद दवरिल्ली आसा आयच्यान कंप्लीट बंद आहा सावथूय आनी नॉर्थूय बंद आहा आतां आमकां गव्हर्मेंट आमकां प्रोटेक्शन दीत जाल्यार आमी स्टार्ट करतले आयज आमचे सीएमा कडेन उलोवप चालू आहा तेंच्यांनी आतां आमकां कितें अश्युरन्स दिता ते पळोवन मागीर आमी सांजचे मिटींग घेतले आयज तुमी ऑल्डोनच्या एमएलएक मेळिल्ले आसा तेंच्यांनी कितें सांगिल्लें आसा तांकां सुद्दां आमी रिक्वेस्ट केला तेंच्यांनी सुद्दां आमकां सांगलां कितें आतां आमचे जाता ते हेल्प करता म्हणून सांगलां ताणें म्हाका सांग तुमी पुलीस कंप्लेंट बीन कितें फायल केला अगेन्स्ट हय पुलीस कंप्लेंट केला आमी आनी आमी हायकोर्टानूय वयतले आतां हे जे चलता आतां आमी आमचे कालुसा वांगडा आमी उलयला की आमी हायकोर्टान तेंचे बद्दल आतां हे पिटिशनूय घालतले थंयसर गोवा मीट कॉम्प्लेक्स तुमकां खबर आहा गव्हर्मेंटाचे गोवा मीट कॉम्प्लेक्स आहा फॅक्टरी आहा थंयसर सुद्दां लायव्ह एनिमल हाडटाले विथ डॉक्युमेंट्स ते सुद्दां हेंच्यांनी हे बजरंग दलवाल्यांनी ती गाडी हाडून जंगलान व्हेल्या जंगलान व्हरून ड्रायव्हरांक मारले हे फोर्सफुली करपाक लागला हेंचो इंटेंशन कितें आहा ते हिंगासरले सीएमान पळोवंक जाय कित्याक आमकां सपोर्टूच ना न्हू कोणाचो आमी हिंगा जशे नुस्तें विकता मार्केटान जशें दुसरें चिकन मटन विकता त्या भाशेन आमी बी एक पब्लिकाक लागून हिंगा सर्वीस करता न्हू बिजनेस करता म्हणजे कितें आहा खाली आमकां लागून न्हू दुसऱ्यांचे एक चिकन मटन नुस्तें कशें विकता त्या भाशेन आमकां बी प्रोटेक्शन जाय न्हू फाल्यां हे डायरेक्ट जंगलान व्हरून गाडयो येता पळय बीफ येता आनी लायव्ह एनिमल येता तांकां व्हरून ते कितें करतले ते फाल्यां जितो मारीत जाल्यार कोण जबाबदार हेका सरकार जबाबदार हेका कित्याक इतले आमकां हॅरेसमेंट करता ते हेका सरकार जबाबदार आमी सरकारा कडेन रिक्वेस्ट करता की जाता इतले बेगीन हेचे प्रॉब्लम आमचो सॉल्व करचो I'm John. So I'm a customer out here. So this is a festive season, and I feel that if there is any illegalities happening, we all should approach the authorities, and they are the ones who can take the action. Nobody can take the action in their own hands. The law is for everybody. And secondly, I just heard that there's slaughtering. I heard there's some slaughtering happening in Mafsa. I don't think so. I've never seen any cows being slaughtered out there. It always happens at Usgaon. There is a Goa meat complex. If everything is legal, I think everything should be okay. Secondly, I also feel that the cows, buffaloes, whatever, India is the highest exporter of beef. Maybe you'll have to know that. And it goes abroad. What happens to the same cows and buffaloes which are over here? They are hardly fed on the road. They eat garbage. Why don't you all take care of the beef and cows out there? We do respect every community and religion, but you have to take note of this. I think this is unfair that is happening, and I feel the beef should start resume as soon as possible. Of communalism, and this is not in a secular country. We feel this is not a secular country. We are in a dictatorial country. So this shouldn't happen. As a human being, I am speaking up. Life, right? Yeah, Vegetable is having life. Chicken is having life. Chicken, mutton. Everything is having life. Why only beef? What the fools they are doing, man, in Goa? All bullshit. Because there is a worship of everything. Yeah. Everything. Fish is whatever. not having life. Chicken is not having life. So don't do that. Mutton is not Please having stop life. all this this thing that is going on. Okay, bye. In Goa. Thanks, God. Yeah, please stop all this. Thank you so much. And I really believe and pray for them that that the government looks. I really pray for the state of Goa, because this is really something that you all have to look into. That you cannot stop somebody else's business. It's someone's income also. So look into their needs. And this is not happening now. It's happening for such a long time now. So stop it. It has to stop. At least for the new coming year, this all religion, communal thing, this harmony has to stop.
वी आर नॉट लुकिंग आमी हे सगळे पळयना हे गोंयान आमकां हे सगळे नाकात प्लीज हे सगळे स्टॉप जावंकूच जाय तुम्ही पळयतात GNH.